पक्षांतर करपी आमदारांचो विरोध म्हण आयतारा म्हापशा आमदार चोरासुरांचे दहन केले। भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आता जागे जावन भाजपान बंड करपाक जाय। व्हडली वेंचणूक येतकर कार्यकर्ते भाजपाक कितें ते दाखयतले, बुद्ध शिकयतले म्हण हळदणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस आल्मेदा उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमदारांचो दहन चोरासूर तुमकां दिसता अशें केल्या उपरांत खंय तरी परत इलेक्शन आसा ते स्टॉप जातले न्ही? चोय आमी कितें रस्त्यार गेले कितें फोडले तेश कोन्न कांय डिफेक्शन स्टॉप जायना। लोकांचे मनान घालून दाखोवन इम्प्रेशन जाता। नाल्यार आमी सगळे इंग्लीश फ्रेजा रिजायन टू फेट म्हणटात। कितें करपा जाता आमच्यांनी हें जालें म्हण लोकां परत परत याद केल्यार तुमचे आमदारान तुजो घात केलो। आनी हांव आनीक एक विचारूं सोदतां, आमी सद्दां आमचे आमदार गेले ते तेजे उलयतात। हांव चिंतितां BJPचे कार्यकर्ता आशिल्ले, BJPचे कॅन्डिडेट आशिल्ले, इतले वावरले आमचे कॅन्डिडेटा उडोवपाक, इतले झगडी पासून केले, तेजे फ्युचर कितें? तांकां तुमी सोंपयलो? ते काबार जाले? हो प्रश्न BJP कार्यकर्त्यांनी विचारपा जाय। BJP कार्यकर्ते आतां जागे जावपा जाय आनी रिवोल्ट करपा जाय ते पार्टी भितर। पार्टी चेपोवन दवरता तांकां म्हूण ऑल तूं चोय देर वील बी अ सायलंट रेवोल्युशन फ्रॉम इनसायड। कितें लोक दुखलो आहा, फकत आमचे लोक न्ही, कितें आमी वोट दिला आनी तुमी फटयला म्हूण दुसरे लोकांक तुमी ते सायडीन पासून तांकां फटयला। सो हांव म्हजे आयक तूं लोक दाखयच ना। व्हडलें इलेक्शन येता तेन्ना लोक दाखयतलो। तुमकां खबर आसा थोडे आमकां सांगतात ते पासून पार्लिमेंट इलेक्शन वेगळे आनी लोकल इलेक्शन आमचे असेंब्ली इलेक्शन वेगळे। तुका वोट कोतले म्हूण पार्लिमेंट इलेक्शन दुसऱ्याक मातले, नो प्रॉब्लम म्हूण तेन्ना येता तेन्ना टायम आहा तेन्ना हे कार्यकर्ता भायर सोतले, कांय तोंड उक्ती कोन्नासतले, वोटाचे दाखयतले।